नमस्कार. एडॉनच्या या आयचे बघात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या बरोबर असा सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ जांची गर्जना मुदीक मातशी बंद पडिल्ली ती परत आता सुरू झाल्या. विष्णू बाब, कितें जालें अशी गर्जना परत सुरू जावपाक फाटलें कारण कितें? मनोहर पर्रीकार दिल्ली वतकीर बी गर्जना चड जाली अशें कितें आसा? काय ना अशें मागीर गर्जना पयलीं चालूच आशिल्ली. मदीं मातशें म्हजें हेल्थ डावन जाली. हेल्थ वायज 5-6 म्हयने मातसो बेडार न्हिदून रावचो पडलो. म्हणटकच थोडो वेळ बरी विश्रांती घेतली. आतां परत देंवला. कित्याक लागून गर्जना परत सुरू जाल्या? ना परिस्थिती तशी आयल्या. पयलीं सुद्दां म्हजी गर्जना ही केन्ना म्हज्या फायद्या खातीर किंवा म्हज्या स्वार्था खातीर केन्नाच नाशिल्ली. हांव लोकांचे प्रश्न घेवन उलयतां, लोकांचे प्रश्न मांडटां. तळागाळांतलो मनीस आसा ताजो आवाज कोण ना, सो म्हाका दिसता की ताजो आवाज जावन हांवें केन्ना केन्नाय उलोवपाक जाय. आज अशी परिस्थिती आयल्या परत की कांय गोश्टी ज्यो फाटल्या तेंपान घडल्यो ताजो डायरेक्ट परिणाम, थेट परिणाम हो गोंयच्या सर्वसामान्य मनशाचेर जातलो अशें चिन्ह दिसपाक लागलें. खंयच्या इशूचेर? म्हणजे कूळ कायद्याक जी दुरुस्ती जाली विधानसभेत, जें विधेयक संमत जालें, उपरांत कायद्याचो भाग जाले, ताच्या संदर्भान आज जी पळय सगळी चर्चा जाल्ल्या, लोकां मदीं भिरांत उप्रासल्या आनी जनतेच्या मनान एक जबरदस्त भंय निर्माण जाला की आमी कायमचे वंचीत जातले काय कितें आमच्या हक्का पासून. तुम्ही अभ्यास केला या गजालीचो, तेन्ना तुमकां कितें जाणून आयलें की कितली डेंजरस आसा गजाल? काय सरकार जशें सांगता की आमी बहुजन समाजाचें हित लक्षांत घेवनच हे अमेंडमेंट केलां हें सरकार सांगता, तुमकां खंयची गजाल पडटा? ना, खरें म्हणजे पळय कितें आसा, हेजे पयलीं बाकीचे इश्यू आसा सांगता, जांचेर ऑलरेडी चर्चा जाल्या, सरकारान आपली भुमिका ठामपणे मांडली. तरी आसतना विधेयक मांडपाचो जेन्ना प्रश्न आयलो तेन्ना ते सिलेक्ट कमिटी कडेन रिफर केलें. एग्जाम्पल दिता MOIचें. MOIचेर मुख्यमंत्र्यान तेन्नाच्या वारंवार आपली भुमिका मांडली. बरोबर. कित्याक लागून तें स्पश्ट केलें. विधानसभेत डिफेंड केली. खरें म्हणजे डिफेंड करपा सारकें कांयच उरूं नाशिल्लें. ताच्या नंतर तें बील मांडलें आनी बील मांडटकीर जेन्ना बील टेबल करपाचें आशिल्लें त्या दीस सकाळीं ताणें म्हणलें की नाका तें लेट अस रिफर इट टू सिलेक्ट कमिटी अशें म्हणून तें सिलेक्ट कमिटी कडेन हें केलें आनी 6 म्हयने आतां तें बील फुडें गेलें. हें जर ऑलरेडी डिबेट जाल्लें MOI बद्दल करूं येतालें तर अजिबात डिबेट जावनाशिल्ल्या आनी ताचें रिपरकशन कोणाक खबर ना, ते बिला बद्दल हेंच करूं येतालें, एवढं रिफर्ड इट टू सिलेक्ट कमिटी. पूण विधानसभेक जेन्ना हें बील आयलें तेन्ना तें सिलेक्ट कमिटी मरा धाडचें हें कोणी मागलेंच ना न्ही. मागलें ना म्हणजे जाता कितें, चर्चाच कोण करनात. MOI बील सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडचें हें कोणेच मागूं नाशिल्लें. नोबडी हॅड डिमांडेड. चीफ मिनिस्टर फेल्ट इट. चीफ मिनिस्टर फेल्ट इट. हांगा तर कोणेच मागलें ना. हांगा कोणें मागलें ना. ताचें कारण गव्हर्नमेंट आर्ग्युमेंट. सद्या जालां कितें, सी पयलीं विधानसभा वेगळी आशिल्ली, आतां वेगळी आहा. पयलींच्या विधानसभेन बील टेबल जातकच ताचेर चर्चा जाताली खूब. सभापती चर्चेक वेळ दिताले, मेंबर्स आपली आर्ग्युमेंट्स मांडटाले, बिलार एखाद वेळ वोटिंगूय जातालें, कोणाक कॉन्शियसूय वोट करपाचो रायट आसलो. आज विथ दी लेविंग ऑफ व्हीप हें पॉसिबल ना. कित्याक सरळ तुजेर एक वळीचो व्हीप येता की यू शूड अबायड बाय गव्हर्नमेंट डिसिजन्स अँड वोट फॉर द पार्टी. यू कॅन वॉइस युअर ओपिनियन. बरोबर न्ही? व्हीप डजंट स्टॉप यू फ्रॉम व्हॉइसिंग युअर ओपिनियन. बरोबर आसा, पूण चर्चा जावं जाय. एटलिस्ट डिबेट शूड बी अलाउड. न्ही, डिबेट अलाउच करनात. डिबेटूच जायना आनी बील जर अशेंच पास जाता जाल्यार मागीर कितें करतलो? हो दोश कोणाचो? दोश यंत्रणेचो. खंयच्या यंत्रणेचो? भाजपाच्या यंत्रणेचो काय सरकारी यंत्रणेचो? पार्लमेंटरी यंत्रणा, विधीन पक्ष, व्हीप तुमकां विधीन पार्टी जी पळय पार्लमेंटरी यंत्रणा, विधीन पार्टी. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी म्हणटात की चर्चा जालना, सिलेक्ट कमिटी मरे वचपा जाय आशिल्लें, बट एटलिस्ट आमदारां कडेन तरी उलयले आसतले, आमदारांक तरी पार्टीची एक बैठक जाल्ली हाच्या संदर्भान, जातून आमदार आशिल्ले, ताच्या नंतर पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले, पदाधिकारी आशिल्ले. बिल्डींग खंय जाली, मिटींग खंय जाली ती हांव सांगना. ताजे कारण ती अशा जाग्यार जाल्ली की ज्या जाग्यार जावंक जायनाशिल्ली. पूण थंय थोडीशी चर्चा जाली आनी थंय हांव एकटोच आशिल्लो. हांवें सरळ उठून सांगिल्लें. तुमी आशिल्ले त्या मिटिंगेक? आमी आशिल्ले. कित्याक तो आमकां आयकूं येता की प्रत्येक खेपे आमी विष्णू आयकता, विष्णू येत ना मिटिंगेक. त्या मिटिंगेक कर्मधर्म संयोगान त्या मिटिंगेक आशिल्ले. व्हेरी मच आय वॉज देयर अँड आय वॉच्ड माय ओपिनियन. हांवें सांगलें की तुमी ओगीच मुसाच्या पोळ्याचेर फातर मारतात, फाल्यां गांधील मूस चाळवले जाल्यार चाबडन घेवचें पडटलें. हो सेन्सिटीव इश्यू आसा, हाचेर विचार करात. आनी तेन्ना हांवें पर्टिक्युलरली म्हाका मागीर अशें रिटॉर्ट केलें की कूळ मुणकार आतां उरल्यात खंय, गोंयांत सगळे मेळून जेमतेम 400 आसतले म्हणून. तेन्ना म्हाका याद जाता, हांवें अजून सांगलें की म्हजी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सांतांद्रे, ही सांतांद्रे सबंद लोक म्हणजे 80% लोक हे आज सुद्दां कोणाचे ना कोणाचे तरी कूळ आनी मुणकार आहात अजुनूय बीन.
गांवचे गांव अजून भाटकारांच्या हातान आसात आणि विष्णू, थंयच्यान म्हाका एक अजून ते गजाल सांगा, सुटून ना. जेन्ना तुमचे बरोबर ही चर्चा जाली तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांनी चर्चा केली. What was the intention of the government behind this amendment? What was being told to you? सांगता जे सांगिल्लें अशें की आमकां सांगिल्लें की हे खूब प्रलंबीत रावल्यात खटले, दीर्घकाळ रिंगाळत पडल्यात, सुटच ना, मामलेदारा कडेन पेंडींग आहा केसी. सो वन्स अँड फॉर ऑल लेट अस फिनिश दीस ऑफ. सो ती एक यंत्रणा आमी तयार करतात, वेगळी यंत्रणा की हें करपाक, ह्यो केसी सगळ्यो सुटाव्यो करपाक, फास्ट जातल्यो अशें म्हणून. आतां जालां कितें, कूळ मुणकार कायदो 1986 सालांत पळय नंतर फायनली एडॉप्ट जेन्ना जालो तेन्नाच्यान आज मेरेन एक व्हडलें गॅप पडला. ह्या विधानसभेन केन्ना ताजेर चर्चा जावना, केन्ना ताजेर कोणें केन्ना विचार करूं ना, केन्नाच तो इश्यू डिबेटीक आयलो ना. सो एक्झॅक्टली ताजे प्रॉज एंड कॉन्स कितें आहा हें कोणेंच तशें तुम्ही म्हणटा इन डिटेल स्टडी करून नाशिल्लें. ह्या विधानसभेतल्या आमदारांक अभ्यास करपाक वेळ दिलो ना. ना अभ्यास करपाक न्ही, कित्याक कूळ कायद्याचें म्हणटा. आतां बाकीचे तांकां सगळें खबर आहा, पण कूळ कायदो जे अर्थी आमी तो टोटली घेवनूच चलिल्ले की तो हें जाल्लो आसा आनी हळूहळू त्यो केसी जायत वतात, ताजो अभ्यास कोणें करपाचो ताजो प्रश्न येनाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता हाजेर खूब तांणी सांगूं जाय आशिल्लें, दिवूं जाय आशिल्लें आमकांय वेळ थोडो की तुमी हाजेर अभ्यास करात. वॉट आर यू सेइंग की हें जें जालें तेंय बी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पार्लमेंटरी सिस्टम विदीन द पार्टी? अशें म्हाका दिसता, बिकॉज ऑल बिल्स एंड एवरीथींग शूड कम बिफोर एटलीस्ट दी MLA शूड नो अभ्यास करपाक खंयच्या वेळ हाजेर दिवपाक येता जाय. तें. आज बरें, कांय कन्सर्नूय आसता न्ही. समजा कोणी विरोधी मताचोय आसूं शकता. समज हांव विचारता, MOI सिलेक्ट कमिटी केली, MOI मोस्ट वोकल MLA वॉज विष्णू वाघ. करेक्ट. वेदर गव्हर्मेंट एक्सेप्ट्स माय से ऑर डजंट एक्सेप्ट, पण MOI सिलेक्ट कमिटीचेर म्हाका येवं जाय आशिल्लो काय ना? विष्णू I could have त्रासदायक been ठरता included. म्हणून विष्णूक MOIच्या सिलेक्ट कमिटीचे घेतलं ना. त्रासदायक ठरपा प्रश्न. हांव चडांत चड म्हजी मतां तापदायक मांडटलो बरें, आशिल्लो. तापदायक ठरता. मतां मांडटलो आशिल्लो. आय वूड हॅव त्रासदायक बीन म्हणा, मायनॉरिटी, तापदायक मे बी आय म्हणा. वूड हॅव बीन सोल मायनॉरिटी. फरक कितें पडपाचो? दे कुड हॅव कॅरीड ऑन विथ अ मेजॉरिटी, बट आय वॉज नॉट टेकन ऑन दॅट डिस्पायट नोईंग दॅट आय हॅड एन इंटरेस्ट इन दॅट इश्यू. दोन इश्यू आहात. पयलो इश्यू आहा तो ते म्हणटात की तुम्ही बेशिस्त वागतात, पक्षाचे आमदार कशे वागनात. तुम्ही म्हणटात की ते मतस्वातंत्र्य दिनात. ह्यो तुमचे दोगी जाणांची दोन विचारधारा. तुमकां कितें दिसता, पक्षान जर चितल्या तुमची इतली स्टेटमेंट्स आयकून तुम्ही बेशिस्त वागता म्हणून पक्षाचें चुकलें? पण म्हजें अशें आसा की हांवें पक्षाच्या विरोधात केन्ना स्टेटमेंटूच करूं ना. भाजपा भितर जेन्ना म्हणटात where I पार्लमेंटरी have- सिस्टमाचो अभाव आसा, हे पक्षविरोधी स्टेटमेंट आतां सांगलें वेर आय हॅव स्पोकन अगेन्स्ट द पार्टी एज पार्टी BJP. हांव केन्ना अगेन्स्ट उलयलां. लोकसभेची इलेक्शन जाली, हांवें प्रचार कोणाचो केलो. पयर महाराष्ट्राची इलेक्शन जाली, हांवें प्रचार कोणाचो केलो? दुसऱ्या पक्षाचो केलो काय भारतीय जनता पक्षाचो केलो? लोकसभेच्या वेळार तर म्हजो पांय अक्षरशः ऑपरेशनांत आशिल्लो, म्हाका चलपाक मेळनाशिल्लें. तरी आसतना गांवांनी वचून हांवें प्रचार केलो. बरोबर. इट वॉज माय ओन ऑब्लिगेशन. म्हाका पक्षाचें कोणें सांगूं ना. पण तुम्ही तुमचे जे त्या काळात कांय लिखाण जालें, हय, ती लिखाणां बरीच झोमलीत पक्षाचे फुडाऱ्यांक. लिखाणाच्या बद्दल हांवें पयलींच सामकें स्पश्ट केलां. हांव बरयतां पयलीं सावन. विष्णू वाघ एज साहित्यीक वुड बी एंटी BJP, बट विष्णू वाघ एज MLA कॅनॉट बी एंटी BJP. नॉट एंटी BJP. म्हजे साहित्यीक म्हणून आनी पत्रकार म्हणून म्हजी कांय लिखाणाची एक लायन आहा. ती लायन हांव सोडचो ना. कित्याक सोडूं? तें बरोवप बरोवप हें म्हजें श्वास. तांणी म्हाका घेतलो जाल्यार तांकांय खबर आसूं जाय की विष्णू वाघाचें बरोवप थांबना म्हणून. दोन गोश्टी, वाणी आनी लेखणी. बरोबर? ह्यो थांबप तशें पॉसिबल ना. पक्षाच्या शिस्तीन हांव बसना. हांवें केन्ना तांकां क्वेश्चन करूना, तांची ऑथॉरिटी हांवें केन्ना हें करूना, नथींग. हांव पक्षाच्या विरोधान खंय गेला, तांणी दाखोवचें. दुसरो मुद्दो जो आसा तो म्हळ्यार काल तुम्ही स्टेटमेंट केला की आपली आमदारकी गेल्यार सुद्दां कोता येता, पूण आपूण कूळ मुणकारांची वटेच्यान रावतलो. इतली पराकोटीची विधान करपाची गरज कसली? गरज कसली अशें ना. हांवें पयर एक स्टेटमेंट वाचलें की विष्णू वाघ अशे तरेची विधानां करता, ताणें करचें न्ही अशी समज दिल्या म्हणून. हय. आतां समज बिमज दिवप, समज अशें कोण ल्हान भुरगे, मस्ते भुरगे जे कोण आयकना तांकां दिता. जे सारासार विचार करपी आसा तांकां आनी समज कसली? तांकां ती ऑन द मस्ती कॉन्ट्ररी दिसता. ऑन द कॉन्ट्ररी जेन्ना हांवें म्हजी भुमिका म्हणजे आपली भुमिकाय मांडप न्ही. म्हजी भुमिका कितें? हांवें मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयात पत्र बरोवन सादर केलां. तेच पत्राची कॉपी पक्षाच्याय कार्यालयान दिल्या. थंय तांणी इनवर्ड करून घेवपाक नकार दिलो की आमच्या परंपरेंत इनवर्ड करप बसना म्हणटा ते.
सो तरी हांव धरून चलना की तांचे कडेन त्यो पावले आसतल्यो. आतां पत्र खंयच्या विशयाचेर धाडप आनी आपली मतां व्यक्त करप हो गुन्यांव लोकशायेन. वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसीन आपणाक जें दिसता तें मांडपा जाय, भले पसंत पडूं ना पडूं. जशें आमी लक्ष्मीकांत पार्सेकारांक मुख्यमंत्री करपाचो निर्णय पक्षान सांगतकच मान्य केलो. ताजेर आमी कितें उलयले नंतर उलोवना. तूं मान्य केलो? हां, मान्य केलो? पक्षान सांगला म्हणजे आमकां मान्य आसा निर्णय. मनांतल्यान मान्य केलो? मान्य सगळ्यांक करचोच पडटलो. पक्षाची शिस्त ती तुम्ही पक्षाची शिस्त आसा आसाच. पण ह्या इश्यूंचेर पक्षाची शिस्त तुम्ही मानपाक तयार ना? अजून सांगूनी न्ही पक्षान सांगूनी ह्या कायद्यान दुरुस्ती जावचें ना. आमी ताचो फेरविचार करचे ना. मागीर कळ्ळें सांगलें जाल्यार कितें? कूळ मुणकार जे आसात गोंयचे तांणी सगळ्यांनी आमचें आयकून घेवचें अशें सांगूनी पयलीं. ताजे उपरांत कितें? सांगूनी न्ही. हांव म्हणटा दुसरें ऑल्टरनेटीव घेतलेल्या मागीर की तो हेंच रद्द करपाचें दुरुस्ती. बरें, हांव ताज्या मुखावेलें म्हणटा अजून पर्यंत पक्षान खंयच म्हणला की आमी दुरुस्ती करतले. अजून पर्यंत पक्षान खंयच म्हणला की आमी चेंजीस हाडटले. अजून पर्यंत पक्ष म्हणटा की आमी जें केलां तें बऱ्या खातीर केलां. आतां हाजर तसोच न्ही की आमी केलां तें सारकें केलां, आमी सद्या तरी ताका हात लावचे नात. जर सारकें केलां जाल्यार लोकां मुखार वचून सांगचें. ओपनली चीफ मिनिस्टर सांगतात की आमी लोकांच्या बऱ्या खातीरच केलां. कांय जाण दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करतात. आतां तांणी तुमची दिशाभूल केली. कोणाची? ज्या कांय जाणांनी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता अशी भाजपा म्हणटा. आतां हो इशू जो आसा हो पब्लीक इशू. कांय पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसात आमच्या पक्षाच्या विरोधान त्यो तेजे भांडवल करपाचे प्रयत्न करतलोच. दॅट इज ऑब्वियस. आमी काय तांकां काय म्हणूं शकना. विदीन द पार्टी म्हजें म्हणणें अशें की हांव एकूच आमदार ना ह्या मताचो. बाकीचेय बी आमदार आसा आनी तांचे जे वोटर आसा ते वोटरांकूय बी हें कळना की अशें जालें जाल्यार आमी त्रासान पडटले. आतां ते अजून उलयनात पूण म्हाका दिसता की तांचे मतदार जर तांच्या फाटल्यान लागत कदाचित ते उलयत सांगतले तरी. म्हज्या मुखार दोगां तिगांनी तरी उघडपणे सांगिल्लें हांव की हें आमकां त्रासान घालतलें म्हणून. तोच जो मुद्दो आसा पक्षाचो जेन्ना मुख्यमंत्री निवड करपाचो हें आयली, म्हाका याद जाता तुमचे फेसबूक हांवेले पोस्ट सामके बॅकिंग फ्रांसीस डिसोजा आशिल्ले आनी तुमी ओपनली सांगिल्लें की फ्रांसीस डिसोजा मुख्यमंत्री जावपाक जाय म्हणून. जेन्ना ही प्रक्रिया चालू आसता तुमी मानून घेतलो लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक मुख्यमंत्री म्हणून मानून घेतलो, पण ही प्रक्रिया जेन्ना चालू आसता तेन्ना इतले ओपनली पब्लीक फोरमाचेर यू वॉइस्ड युअर ओपिनियन. ती बेशिस्त न्ही? बेशिस्त कित्याक? आपलें मत व्यक्त करप हो बेशिस्तपणा अशें म्हाका दिसना. हांवें म्हजें मत धरून मुख्यमंत्री पदाची निवड हांवें आमचे जे पक्षश्रेश्ठी आयिल्ले तांकां सुद्दां अत्यंत साफ आनी स्पश्ट शब्दान म्हजें मत सांगलें. आनी तांकां हें बीन सांगलें की हें मत व्यक्त करतना म्हाका म्हज्या पर्सनल फायद्याचें कांय उलोवपाचें ना. आय एम टॉकिंग ऑफ पार्टी इन अ बिगर पर्स्पेक्टीव. वॉट मॅसेज पार्टी कॅन सेंड अक्रॉस द कंट्री तें हांव तुमकां सांगतां आनी म्हजी फिलींग तशी आहा. बरें, म्हाका एकच गजाल स्पश्टपणान सांगात, कितले आमदार फ्रांसिसा बरोबर आशिल्ले? आतां तो इशू डिस्कस करपाक अर्थ ना अशें म्हाका दिसता. इट मॅटर्स अ लॉट. इट इज अ मॅटर ऑफ हिस्ट्री. बट इट मॅटर्स अ लॉट. आत्मचरित्र बरयलें जाल्यार तातूंत घालता हांव मागीर कितले आशिल्ले ते. तुगे आत्मचरित्राक आमी सगळे जाण रावतलेच, पण आतां म्हाका इतली वर्स राव म्हणटा इतलें न्ही, रोखडें येवंक शकता. रोखडें येवपाक शकता तसलें बरें आहा. बट यू डोंट वॉन्ट टू से हाऊ मेनी MLA सपोर्टेड बिकॉज एक म्हाका फ्रांसिसाच्या ग्रुपांतल्यान म्हणटात की म्हजें कितें आसा सांगता हांव. आतां हांव सांगूं शकता तुका, हय, पण आय कांट टॉक अबाउट अदर्स. कित्याक बाकीचे ते 1 to 1 उलयतात. 1 to 1 कोणें कितें सांगलां हें कशें कळटलें? दॅट ऑल्सो आमी म्हणूं शकना न्ही. एक आरोप जो जाता की आमदारांचेर दबाव हाडलो लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक मानून घेवपाक. खरी गजाल फट गजाल तुमी